भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्याक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। इश्टांनो, हे कार्यावळीन तुमी जाय त्या कलाकारांक भेटल्यात, जावं ते तियात्रिस्ट, जावं सिंगर, जावं एक्टर, पूण जे आतां ट्रेंडिंग आसा, जे दर एका भुरग्याच्या, जाणट्याच्या वा तरणाट्याच्या तोंडार केवता, तांची वळख करूंक आमी कित्याक विसरता? तर आयज आमच्या सांगात्याक आसा तुमच्या सगल्याच्या आवडीची रोजालिना फ्रॉम द बँड ब्लॅक सफायर. हाय, how are you all? Good. And fine. Good. Okay, let me start with the formal introduction. Okay, I'm Sobab. I'm Alison Gonsalves, singer-songwriter and the lead singer for the band Black Sapphire. All right. NC Gonsalves, I'm female vocalist, Black Sapphire. CEO Carvalho, the keyboardist. All right. जॉर्डन सायरस फर्नांडिस बेसिस्ट. लोक सायरस म्हणून ओळखतात. Sorry. All right. Okay. Anthony, but I'm known as Junior Chico, and I'm drummer ये bandacho. All right. I'm Brandon Modero, I'm lead guitarist. All right. So जेन्ना हे रोजालिना एक आतां फुल फ्लॅशाक आयले आनी लोकांनी पळयलें, कितें दिसलें तुमकां? एका हितून क्लिक जातलें म्हण? Every song, खंयचें एक song काडटा तेन्ना आमकां doubts आसतात मनांत, like we don't know how the crowd will react to it. म्हळ्यार हें रिलीज जाताच आमकां जो पॉझिटिव्ह सपोर्ट मेळलो लोकांचो, the way it went viral on Instagram, Facebook, we were all very happy with it. यू नो वॉट, ल्हान भुरगीं पासून रोजालिना एक आतां मुडत आसता आनी तो डान्स ट्रेंड बा, सो दॅट डान्सिंग कोरियोग्राफी, डिड ऑल हॅव दॅट थिंग इन मायंड? कशें आसलें तें? So choreography आहा ती आमी सदां hook step आहा तो we always make it a point that becomes very viral, trending. We also want everybody to do. सगल्यांक लायक आमी कोताय तें बी तेमी केलोलें आनी तें उलोवलें कित्याक थोडेशे डान्स हूक स्टेप्स आसताय ते सदां घालताय न्हू. सो आमगे कोरियोग्राफर आसलो Divesh, and he was amazing. The hook steps were, ते चोवपा मातशें डिफिकल्ट दिसता, म्हळ्यार once you practice and do it, बहुत दिसता चोवपा, and everybody loved doing it, I think, even the kids. करपाक लागले ते. होय. So how do you all feel? Because गोंयचे गाता जेन्ना भायर गाजता पळय तेन्ना, and those people don't know you all first of all, आनी भायर तुमकां बँडा वयता तेन्ना सगळीं वळखता, बट जेन्ना तुमचे गाता लोक ट्रेंडिंग करता आनी रिल्स करता स्पेशली, तेन्ना कितलें बरें दिसता. Can't explain that feeling. ऑलरायट, ओके. हे रोजालिना कोण? Chico खबर आसता. lead I think I should start with Actually, you. म्हाका खबर पासून नासलें रोजालिन कोण आसलोले first when I went for shooting. You wanted to know. But it was a surprise. And it was played by Elaine Norona. She did a fabulous job actually, and she just suited the character just right. Alright. And all credit to Allison, like to see, to visual. कोणाचो उगडास येयलो नाचता? वय बरेच म्हाका सारकें ते भाशेन उमेद येयली लायक करपाक, ऑलरायट. नुस्त्याच्या मार्केटान जेन्ना शूट करताले न्हू, तेन्ना कोण कोण कितें करतालो? So नुस्त्या market, the condition, like it's a market, so you can't control. But I think we shot it in the afternoon, so it was a nice time, and the weather was. ऑलरायट, ओके. आनी जे कोण ते विकता थिंगासोर नुस्तें विकता, तेंचे रिएक्शन कितले कशें आसलें? ते चोयत आसले because they didn't, they were very inquisitive of what is happening, what kind of shoot and all, and so they were cooperating, even there was one nice auntie, I mean not in a, एक auntie आसली, so she सारकी cooperate करताली, like she was on the phone and हांव तेका विचारता, ती बायल रे, ती तांबडी भाजी, ती बरी ओवर एक्साइटेड. तेण एंगल्स होय, ती एकली आंटी फिश घेवन आलो, ती फिश बाबा उंच उबा रे मातशी, दिसती पडपा ना, आपूण सांगत तुका. ऑलरायट. आतां सद्याक तुका रोजालिना मेवलें? पर्सनल ना, हे रोजालिना तेंचे तुमच्या टी शर्टाचे आसा ते मेवला? ते तो हाटी भोंवता न्हू. ऑलरायट, ओके. हाऊ डिड इट कम? लायक तुका रोजालिना एक कातराचो उगडास को आयलो? So कांतार बरोवपाक स्टार्ट केल्लें लास्ट इयर जुनान. Last year June, okay. Yeah, when I was in Goa only. मागीर आमी लास्ट इयर UK टुराक गेल्लीं. So there I saw a lot of Goans. आमी जायते आमचे गोंयकार आहा थिंगा काम करता, and they miss the Goan culture, the Goan vibe. आणि it's been long that Goan music industry had given them a song that just speaks Goa.
आनी म्युजीक विडियो सामकोच इट्स प्युअरली लोकल गोवन वायब सो टू मेक दॅट रोजालिना वॉज ओके बेश्टे येयलें रोजालिना म्हूण हय ओके तुका दिसतालें हें नांव सूट जातलें म्हूण हय 100% आहलो So now Rosalina is like a very vintage sarke classic olden days sache now. Ani zayti option ahli but Rosalina had that charm, that melodic something was there. Magic. ऑलरायट सद्याक गोंयांत 3 कांतरां अशी ट्रेंडींग आसा आनी तितूंतलें हेंय आतां ट्रेंडींग जाला म्हणजे तुमचेर कितली भिरांत आयलेली की तुमचें कांतार क्लिक जातलें काय म्हूण आय एम आस्किंग यू ऑल फाटलें आहा पळय ते नासले Crowd response. भिरांत आसली मातशी ना पूण दिसलेलें क्लिक जातलें म्हणून ऑलरायट ओके केन्ना पूण कोण अप्रोच जाला तुमकां जेन्ना रोजालिना आतां तुमी जायते कडेन वाजता म्युजीक बँडान परफॉर्म करता म्हणटकच तुमी थंयसर तें कांतार घेता सो हे सिजन आमी अजून अजून start जालना zala but we'll be starting now soon. But on Instagram, Facebook, and social media platforms, personal, the messages have been booming. Like Soglo, and it's just that कोंकणी कोट तेंका न्हू कोंकणी कोण आहा ती देखून शिकोवन म्हणटायचं दॅट इज समथींग लायक आउट ऑफ द वर्ल्ड दॅट इज लायक करेक्ट ओके मास्टर माइंड सांगलो तुमी रोजालिना फाटल्यान कोण आहलो पळय तो आतां नेक्स्ट इन पायपलायन कितें आहा Next in pipeline, we'll tell you later in the show. We have something surprise for the audience. Alright, But a lot of music is coming from Black Sapphire. Alright, Black Sapphire. How did it all start? So me and Nancy were a part of a duo for a long time. Tawar Sampun Aloni. And then we used to always get excited by seeing bands on the stage. And Ami Chintali, Ami Kurbaza band. Then we hunted for musicians and we got some of Goa's finest musicians and Black Sapphire is where it is today because of that. Alright, okay. तुमचो एक इंटरेस्टिंग एक रिमेम्बरन्स हो एक शो जो तुमी बाराबोर वाजलोलो आनी तो केन्ना उगडास वचपाना तो कहलो आनी हुंय जायते for different reasons. डिफरंट रिजन आम ट्रेड मार्क दोता एवरी शो आज कितना कितले Okay, tell me your Now- experience. Study. I really enjoyed the last gig which we had in Bangalore. We did play Rosalina for that crowd. In fact, when we just started the gig, they were calling out for Rosalina. Rosalina. So we had to give it at the end. But that crowd is amazing. And सारखे like कोणाक कोंकणी येना पासून ती like they were singing it and that's the ultimate satisfaction for us I feel. And like when we were in Bangalore, we didn't know that if they have heard the song or no. आणि ते वचून ते आमी स्टेजीर पावताच रोजालिना रिक्वेस्ट करपाक लागले. Alright. Okay. Brendan, your experience. So last time we Bangalore गेले we enjoyed that a lot because of the song Rosalina. Okay, if I ask you, जेन्ना तुमी शूट करताले रोजालिना, what was the best part that you enjoyed? Best part. There are many actually. Many dances. Many dances. Many dances. The bus The bus was the best one. Yeah, Bus- the bus bus- carry? the bus. No, we had to climb on the bus and then that too in the rain. wanted to be the conductor. Alright, CEO, your contribution toward this song. Contribution? Wow. कितना है तुका लायक जाला? Full song only. Yeah, The full vibe, yeah. fun. Okay, From the yours? music to the video, everything was like fun. Okay, apart from Rosalina now, let's keep Rosalina aside. जायते तुमकां innovations आसा, but there is something which is lacking, like ओहे लोकां दिसता की गोंयच्या बँडांनी थोडे कितें उणें आहा तें कितें अहें दिसता तुमकां? कितें आनी वाडपा जाय बँडां? Now, I think yesterday also I was having this discussion with some musician only. आमगे गोवन community अजून this musician as a profession accept कोनाय. So that is I think a little sad because I think most of us will, all of us will agree that we are making good amount of money with regard to this. And not just money, it is, we are living our dream. आनी सगळ्यांक ती हें जावपा सो जायत पाडेस जाता ओके तो म्युजिशियन न्हू आनी कितें कोता मागीर कितें कोता सकाळी आतां कितें कोता सो तें सोडून ते मागीर तें मातशें डिमोटिवेशन जाता न्हू सो आय थिंक तें मातशें ऑल म्युजिशियन्स न्हू फील दॅट लिटल बीट ऑफ डिमोटिवेशन समटायम्स बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टन्स ऑफ द सोसायटी सो तें मातशें जालो जाल्यार वूड हॅव बीन रियली नायस रायट ओके फुडें आतां तुमी आनी कितें आहा लायक इन पायपलायन जायतें आहा तुमी सांगपाचें आहा बट तुमचे शोज खंय वाजपा आहा एनीथींग इन लायन रावन सो
आमी ट्रॅव्हल करपा हाय सो नेक्स्ट इयर आमी UK वचपा हाय ओके आनी मग थिंगाय रोजालिना म्हाका सुद्दां सगळ्यांक चड आमकां विथ कंपॅरिजन आय थिंक एल्गोरिदमा वायज UK सारकें रोजालिना सारकें चड म्हणटा आय थिंक मोर गोवन्स आर इन UK देन इन गोवा करेक्ट दॅट इज ट्रू यू आर राईट Controversial statement, but yeah. a joke okay but support जायता मेळटा गोंयकारांनाय मेळटा बट गोंयकार न्हू सो आहा आय थिंक सो सपोर्ट हुंय हा आय थिंक सो दिताय सो दॅट इज रियली नायस आनी आमी थ्रू आवट द कंट्री ऑल्सो वी हॅव अ लॉट ऑफ शोज कमिंग अप वी आर गोइंग टू मुंबय वी आर गोइंग टू अदर प्लेसीस एज वेल कारवार हिंगा थिंगा आम टू एंड फ्रो करीत आसताय ओके क्रिटिसिझम कितले फेस केला तुम्ही वाव इज सायलंट सारको कोरोना दिसता ना आसोताच हाऊ डू यू टेक इट Always there. In a good way. we take it very constructively to be honest like you know आमकां आतां कोणें कितें सांगिल्लें ना this is one discussion we have as a band also कोणें कितें म्हळें we look at the positive side of it first कितें म्हळें आनी कितको इम्प्रूव करपा जाता तें चड इम्पॉर्टंट देन केश को हुंय स्टोनान म्हळें कोणा हुजी म्हळें दॅट इज नॉट वेरी इम्पॉर्टंट बट हाव कॅन वी इम्प्रूव ऑन वॉट इज सेड is important so we work on something that is only positive how much that discipline matters to you all Very much. Especially when it comes to practices and gigs also. Amchi discipline is what we want to not compromise at all. Alright, there is one question जो सदां माझ्या मनात आहा आनी म्हाका तो आयज तुमकां विचारपा दिसलो आनी एनी बँड आय विल आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज पयलीं एक काळ आसलो जेन्ना इंग्लीश सॉंग्स चड वयतालीं लायक पीपल वर डिमांडिंग इंग्लीश पूण आतां दॅट कोंकणी वर्जन इज कमिंग बॅक सो तुमकां कितें म्हणपा आहा हाजेर It's a good thing, no? yeah So, in simple terms, maybe like 10 years back, Konkani scene was not that good as it is today. Now you see bands, DJs, solo artists coming up with amazing tracks. And sogli trending zata. Like, it's a very, we feel very happy. And we are lifting up the culture. We're lifting up the culture. We are lifting up our Goa's name actually, you know. So ऑलरायट ओके सोशल नेटवर्किंग सायट्स कितल्यो गरजेच्यो हे प्रमोट जावपाक सारकें चड सारकें most so important, I feel. we have designated people working only for that like even of the band so आमी like you know तूं कितू टायमान रिस्पॉन्ड कोता न्हू to a text or to a query is really important so आम कित कोताय so we have made sure that there is a team looking after that only specifically Alright. कित्याक promotions बी सगळें आतां तूं जाणा कितको चलता तें it's all on Instagram Facebook रायट आय हॅव सीन वन ऑफ युअर व्हिडिओ वे यू वर विथ दॅट गोंयचें काकोण आनी ओके सो हांव तूं कित्याक लागून ते भशेन मागीर तें लिंक कितको केलें So आमी प्रमोशन करता आसतना न्हू so we didn't market it from the other like how do you say influencer marketan गेल आमी ना पयस मोडला in okay so we also. yeah, and we did it by ourselves so the idea was #local that was the basic idea So okay because the song is about Goa and Yeah, local, and- so आमी कितें चिंतलें like we'll just show some local stuff like तेणे काकोण आनी उडी घेवन दाखयलें हांव मागीर रांपणी गेलो नुस्त्याचे ओके मागीर तो गेलेले Football ground. हे दोघांनी करूंक ना. They very busy fellows. मागीर चिकोन आपणागे चेरीस पाव घेवन I माझे food stall. I run a food stall also at my place. So I promoted that as well through आमच्या लोकलच विकताय आम्ही. ऑलरायट So त्या भाशेन आम्ही 2 in 1. ऑलरायट आतां माझे सर्टन क्वेश्चन आसा ते तुमी इन जनरल आन्सर करपा जाता आय आर रेडी फॉर इट ओके इट्स नॉट अ रॅपिड फायर राउंड काइंड ऑफ okay ओके ओके इट्स अ जनरल क्वेश्चन तुम कोणे आन्सर करपा जाता बट सगळ्यांनी आन्सर करपाकू जाव ओके Okay. फर्स्ट क्वेश्चन व्हॉट डू यू लायक बेलपुरी और शेवपुरी शेवपुरी Shivpuri. तू खबर ना ती शेवपुरी He doesn't know that. Nobody showed me the puri. I don't know why I was saying show puri. So I bale chayla. सेकंड क्वेश्चन ओके व्हॉट डू यू बिलीव फ्यू मंथ्स इन लव और टिल इटर्निटी till eternity Till eternity. Brendan? पण आमच्या काय नाही माहिती दाखव ओके तुमचे मदले कोण आंकवार आहा एक दोन तीन Kazari ek, ओके सो दोन, क्वेश्चन तीन. स्पेशली तुमकां व्हॉट काइंड ऑफ गर्ल यू लायक सिंपल और गो डिंपल सिंपल My mistake. Sorry, wife. Inu, I hope you're watching. डिड यू आंसर माय क्वेश्चन या कितें सिंपल वो राज उसी के साथ चला गया. नाव म्हजें नाव NC Alison. Brandon.
Chico. Cyrus. CEO. I love Keyboard. Me. okay Myself. Football. Drumming. okay Playing guitar, you can say. Music. all right My cat. your cat okay जेन्ना हांव फ्री आसता तेन्ना हांव इच्छा. Oh, नींद मेळना. Take time लेगी. Cyrus Mostly football. okay Football on TV. Long drives, you can say. केदो रे? Going Bharat. time spent with us all right okay stress buster Cats. PS5. okay Dates. Hazur. Maybe gym, maybe. Oh no. Hey, I'm Brandon, not a minute. Can Yeah, to get chance. I think drumming is the best therapy. Bye, Mutim. okay Cyrus Yeah, video games and bike drives. okay music. music Bike rides. okay talking to Moon. Oh no. Natural. Test for money. No, something. No, sir. Friend. Girlfriend. Call or in person. okay No. I love talking to my wife. your wife is listening now My wife. your wife is also listening माझ्या मामा दिसरा. okay आता एक फोट जी हांवें भुरगेपणार मारलेली जाय अरे एकूच सांग कसले? पोटान दुखत. क्लास पावट. Some sickness to go to. Okay. Avoid going to school. Doing my practical project, maybe. okay हांवें न्हू एक पाटी कोणाक सांगलो रे की हांव लायक यू नो आय प्ले द ड्रम्स एक्चुअली आय वॉजंट अ ड्रमर बॅक देन Okay. आय टोल्ड माय फ्रेंड यू नो आय वेंट फॉर अ गिग इन यू नो प्लेड वन सॉंग लायक दॅट यू नो हांवें फोटी मारलेली बट आय एक्चुअली मॅनिफेस्टेड दॅट थिंग And as drummer. सो टुडे आय एम अ ड्रमर you The moral of the story is to lie. मे बी कोट जायत मला अजूनही मारतात okay you सरा मारली बोरना. Eh, सराय नाव सांगलं नाही. all right TV to me is nothing. Time pass. Yeah, chill. हॅपीनेस Okay, okay. okay okay all right okay तुमच्या मदली हांसपाक सामको कोमी मनीस कोण NC. Let's start with this. ओ कॉम्बो तो भितरल्यान आसा आता. Okay, कितेंय सांगल्यार रोखडोच स्वत म्हणटा तो कोण ब्रँडन सामको होलिएस्ट पर्सन Chico. This one. सारखी ओळखता एकमेकाक सामको पेट लवर NC. ओके इन्स्ट्रुमेंटाचेर सामको केअर घेवपी कोण सीओ ओके खुशीत असतं कीबोर्ड टेन्शन फ्री पर्सन हो क्वेश्चन सायरस टेन्शन दिता तुम कितें म्हणा म्हाका कशें म्हणा आता. रोजालिना कुय मेवले तें हें दिसना मेळटा म्हाका मेळटा. ना कॅरेक्टर. ऑलराइट वेल आन्सर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ माय गेम इज जी सांगल्या पयली तुमकां इट्स कॉल्ड अ टेप गेम ओके एक वर्ड सांगतले ती टेप कोण ओगो रावता ती टेप काढून तेच्या तोंडार लावपाची रेडी ओके अँड युअर वर्ड इज उदक Red. C. टेप 30 सेकंड Water. वॉटर माय फ्रेंड कंटिन्यू रिवर मळब सुंदरी सूर्या. पाऊस. This. उद्याला. माझ्या जीवितान ओके द नेक्स्ट वर्ड रोजालिना कित्याक म्हाका तुमकां पोडे ना. Very good. नातालीन. Girlfriend. कोणाचे? Budwalo. टेप मार. Eh, man, कोण राणी ना. वडे. टेप मार. वडे दोऱ्यांत वडे. वडे बोट. ओके Glass. सेम. Water. बाबा. रोड सेम
तू टुली टेप नाही किती मध्ये ऐसा इंस्टॉल ना So, Last word. so they are dog any? फॅमिली शो ओके So they can't tell. No. नुसते Bazaar. बांगडा चाललो रिचार्ड I don't. गुड मार 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 चोयणे. चोयणे. सायबीन बिकणा रस्ताक फेऱ्याक लादीन केसोली अरे अरे केस Bangalore. गोवा पुरो. Thank you. ओके वी एंडेड इट ऑन गोवा All right. We are heading on to our damsharas. Are you all ready? Yes. Okay. Listen, Chitkar. किधर है Okay. And your time starts now. गौर बसला बॉलकान बॉलकान बसून वेलकम बॉलकान बसून यस NC. आमच्या मुजमा येते A difficult point. Ready? And your time starts now. रगडो रगडो Fire मारे. Okay. ते डिफिकल्ट हा ते हाटला नु इटा दिसता मा बॅक बेंच दाखवे ना का एग्जाम घे घे and your time starts now. सांग सांग स्टार्ट झालं गोवा पैसे. ग्रीन गोवा लोन हाऊस लोन ए होम लोन कार लोन रीण गौर पैसे गोरापाक खुश के पर गोरापा पैसे गिरा को Salary. रेंट शॉप दुकानदार पास रे तिंग हल्ला मार पॉसरो चॉकलेट दाखवे चॉकलेट दाखवे अरे सॉट Cyrus, your turn. तो नेक्स्ट नेक्स्ट Someone think सगळे cheating होता. दाखवे ना तुमचं. नाही ना Okay. Ready? And your time starts now. बॉल बॉल ऍपल ऍपल आपण ऑरेंज फ्रुटीचे आंबो फ्रूट नो व्हेजिटेबल बटाटो बटाटवाडा बटाटो पोटॅटो सो यू नो हु इज द फूडी ना बटाटाच झाला तो. Okay. भितर घाल नका बाहेर Yeah. ओके रेडी रेडी This will be good. And your time starts now. गॅसीचे ना. स्टोरी घालता चाव बुडकुलो ओके बुडकुलो बुडकुल्या किती बुडकुल्या पेज. पेजू पेजू शीत. शीतकोडी शीतकोडी पेज आणि शितू अरे हे किधर है सॉट तांदूळ. बुडकुलो शिजवता दोन आणि बुडकुलो बुडकुलो दोन बुडकुले शीताचं बुडकुलो सेकंड वर्ड बोललो शीत ही अरे तू सांग मला येस झाले दोन बुडकुले Last but not the least. Last. Samko last. हे बेगीन जाय नाचत म्हाका. ब्रेंडन पॉर ऍक्टिंग करू. चांगलो ने. Okay. And ऑन रे your time starts चिंता now. हाय हॅलो हॅलो टुरिस्ट तू टुरिस्ट आईस. तू आहेस टीव्हीचे रशियन इंटरव्ह्यू प्लीज बोलू नका कोण जे कोण जे इंगा जागो गोय. बीच गोया हेलो गोवा Put a tape for his mouth. All right. Okay. Well played, guys. Well done. तुझ्या गादीर मुख्य दिन जाचो ना उडो सगलो संसार सोरो येता मोग आमचो सोरो रेजो केदे
सांगात आमचो सासणाचो खुशालकायेन जिवीत सारपाचो Polkawan bosson naslo haw काटालो एकलोच पिकासो केरांनी म्हज्या पयशे विबाडले ते काय तुझ्या पाड पडलेल्या रेड्यान उपाशी हांव भोंवता काळजान बोल्सान आटाणे पासून विसर चलताना तेका पळयतोच सगळे सुटकेले उडोन मोगा हांव गेलो बुडोन रोजालिना रोजालिना कित्याक म्हाका तूं गो पळयना सपना तुजी विलोंग दिना अशें करिनाका म्हाका मारिनाका ओ रोजालिना All right, thank you so much, Black Sapphire and come Rosalina. All the very best for future projects. आणि ही एक ल्हानशी भेट प्रुडंट मिडियाच्या नावान तुमकां सगळ्यांक NC I hand over to NC. She'll distribute it. आणि निमाणी सुवातेर a last message from your side to the viewers. or कितेंय तुमकां सांगचें आसा आमच्या पळयणाऱ्यांक. कोंकणी म्युजिकांतून आतां हितू तेंको दिला तेश कोन्न फुडलेय बी पावलांनी तुमी तेंको दिवचो आनी आमकां न्हू बट सगल्या कोंकणी आर्टिस्टांक तशेंच गोंयच्या आर्टिस्टांकूय बी सपोर्ट करचो In short, support all the Goan artists because it's your support, tumchot support, which will take us beyond the borders of just Goa and इंडिया India throughout the world. Starting हांवें सांगलोलें एक message हा म्हण Yes. that कितें मागीर सांगता म्हण. So we have Surprise. so we are फर्स्ट टू नो so this is the first time we are announcing it on any platform. So what better than Candid with Candida on Prudent Media. So Black Sapphire is working on a lot of music and I don't know if you guys have seen English and Lolita because I wanted to reach wider audience. Don't get mad. I don't know if you guys have seen, but in Rosalina posts, in the promotion, in all the social media, we had used one hashtag, local Goan. And that is not just a coincidence. Local Goan is a music album that Black Sapphire is working on. And Rosalina was the first song from the album. We have another 7-8 songs. And Sogli Konkani songs. We hope that you will show as much love as you showed to Rosalina to all the songs. All the very best. All the very Thank you best so for much. future projects. Black Sapphireच्या नावान आम्ही by Candida एक ल्हानसो Oh, Rosalina. अशी भेट This is a t-shirt of Rosalina, Rosalina, especially for Candida. Thank you. Thank you so much. Alright, it's time to say goodbye. Adios. तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयले आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाकात घेवंक म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं for bringing us and having us on this platform and all the other artists as well. Thank you so much. Thank Thank you for your lovely gift. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडान चड देव बरें करूं. ते जावन आसले ब्लॅक सफायर विथ द सॉंग रोजालिना हाच्या फुडें आनीक जायचे येवचे आसा आनी हाच्या फुडें हांगासरूय जायची बँडां येवची आसा तेन्ना पासून पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅनडा